Today is a very special day for NSUI Goa. In a historic judgment yesterday, High Court gave us verdict, and the High Court has saved the democracy in university elections. तुम्हाला खबर असतले की after 3 years, कोविडाक मागीर after 3 years, university had declared Goa University Student Council elections for 23-24, and during the final phase, which is the executive council phase, तेन्ना the nomination time अकस्मात तेंच्यांनी postpone केल्लो आणि extend केल्लो कित्याक to give opportunity to their loved ones, to their blue white students. आणि हेजे बद्दल NSUI Goa had filed the affidavit and filed the petition, आणि आमकां हे पेटिशनान काल विजय मेळ्ळो आहा. This shows that how BJP, how a government and how university wants to finish the democracy at the university level. A student learns the election process and tastes the democracy process in the college. A student tastes the first how the election take place, कसो election जाता, कसो इलेक्शनान campaign करचो, and what is democracy. हे student university शिकता, and तोच foundation university सोपोवपाचो प्रयत्न करताली. आणि from 2012 जेन्नासून भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंटान आयला तेन्नासून they are interfering in the student council election. Government is directly interfering in the student council election. And why they are fearing of students? Because they know की खंयचो student समज election procedure part घेता आणि तो फाल्यां वचून leader जाता, then he will question us. तुम्ही पयले आसतले प्रायम एग्जांपल JNU चो पयले आसतले आणि वेगळे वेगळे युनिव्हर्सिटीन पयले आसतले, आणि ह्यो प्रयत्न गव्हर्मेंटाचो फ्रॉम द पार्लिमेंट टू युनिव्हर्सिटी जाल्लो आहा. 2 दीस पयलीं पार्लिमेंटान 142 MPजाक तेंच्यांनी सस्पेंड केलो, डेमोक्रेसी सस्पेंड केली. अशेंच तांकां युनिव्हर्सिटी कॅम्पसान डेमोक्रेसी सोंपोवपाची आहा. पूण NSUI गोवा शूड स्ट्रॉंग, आनी जे 10 वर्सां कंटिन्युअस इलेक्शनान ते इंटरफियरन्स करता, ह्या वर्सा तांकां आडोवन आमच्यांनी कोर्टान केस घातली आनी आमी कोर्टान केस जिखली. सो कोर्ट हॅज गिवन इट्स वर्डिक्ट, आनी आफ्टर ट्रायंग देयर लेवल बेस्ट खुबशे मिनिस्टराचे OSD, चीफ मिनिस्टराचे OSD, खुबशे मंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व जाता इलेक्शनात. तुमकां खबर आसतलें जेन्ना इलेक्शन जाता, इलेक्शन काउंटिंग जाता, कितलेशेच MLA, कितलेशेच OSD काउंटिंग हॉलाच्या भायर उबे आसता युनिव्हर्सिटीचे कॅम्पसा भायर. पूण ह्या फावटी आमी ते जावपाक दिवंक ना, आनी स्टुडंट्साच्या हक्का खातीर आमी आयज केस घातलो. बिकॉज वाय द स्टुडंट काउन्सिल इलेक्शन इज इम्पॉर्टंट, बिकॉज स्टुडंट जो आसा दे आर द लिडर्स ऑफ टुमॉरो. दे रेज इश्यूज pertaining to students. They learn how to raise the issue. They learn how to talk. They learn how to go to administration and take up the issue. So this is a grooming for them. This is the foundation of democracy for the students. ताचे खातीर we had taken up this issue. And because of the involvement of political government and political party, खूबशे बरे leaders, खूबशे बरे students इलेक्शनान participate जायना. Only because of भारतीय जनता पार्टी, because हे दादागिरी करता, हे पैसे घेवन ब्रायब करूंक सोदता, हे धमकयता. सो बिकॉज ऑफ दीस पॉलिटिकल पार्टी खुबशे लिडर्स आमी मिस आउट करता. सो हे कोर्टाचे डिसिजन मागीर आमकां दिसता की खुबशे स्टुडंट्स भायर सरतले आनी इलेक्शनान पार्ट घेतले. आनी ह्या जजमेंटान हायकोर्टान 6 नॉमिनेशन 6 नॉमिनेशन ABVP रिजेक्ट केलेल्या. आनी तातूंतल्यान जेन्ना 6 नॉमिनेशन रिजेक्ट जाता, आमचे LR लेडी रिप्रेझेंटेटिव्ह हॅज बीन इलेक्टेड अनअपोज. सिद्धी मामल हॅज बीन इलेक्टेड अनअपोज, आणि आमचे 2 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर अनअपोज जिंकलेले आहा. सो आमी सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी आमची जी चेअरमॅन कॅन्डिडेट आहा शीन रिबेलो, आनी 3 एक्झिक्युटिव्ह मेंबर जेंच्यांनी एफिडेविट फायल करून जेंच्यांनी पेटिशन घातलेलें तांकां आमी सत्कार करून सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. बिकॉज दीस विक्ट्री बिलोंग्स टू देम. ते तांचे खातीर आमी आयज जिंकलेले आहा म्हणून. Congratulations. Thank you. Hello. आणि जे सर लोक जे रिजेक्ट झालेले हायकोर्टान रिजेक्ट केले, तातूंतल्यान एकटो भुरगो असोय आसलो जो भुरगो दांडो घेवन भोंवतालो, जो भुरगो डायरेक्टराक अटॅक करतालो,
त्या भुरग्यांक हे सेफ करता आनी त्या भुरग्याच्या नांवार हे पेटिशन घालता आनी त्या भुरग्यांक ते एक्सेप्ट करूंक सोदता एज अ एक्झिक्युटीव मेंबर. सगळ्यांची फॉर्मां भायर पडला आनी ते रिजेक्ट जालेल्या आनी आमचे LR अनओपोज इलेक्टेड अनओपोज जिखून आयलेल्या. सो एज अ स्टुडंट कावन्सील आमी कितें आमचो काम कितें आमचो बेसीक प्रायमरी जॉब कितें ते आमी सदांच करत रावतले. एंड एज अ वुमन रिप्रेझेंटेटिव्ह शी हॅज बीन इलेक्टेड एज अ वुमन रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ एंटायर गोवा. 60 colleges come under Goa University. So what she will do, what we will do as a student council, she will tell now. सगळ्या कॉलेजींनी सॅनिटरी पॅड वेंडिंग गर्ल्सांक खूप इम्पॉर्टंट आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सगळ्या कॉलेजींनी कंपल्सरी करपाक जाय. सो तो आमी एक इश्यू रेज करतली. सेकंड कॉमन रूम गर्ल्सांक समज इफ बरें बीन दिसना जाल्यार तांकां रेस्ट बीन करपाक एक रूम आसपाक जाय. सो तो कॉमन रूम एक हे करपाक जाय. देन ओवर क्रावडींग बसीचे सो खुबशे हाफ टिकेटी घेतात. सो हाफ टिकेटी ताका लागून ती स्टुडंट्सांक बसोंक दिनात. सो तो एक इश्यू आमकां हे करपाक जाय. CCTV कॅमेरा कॉलेजींनी सगळ्या कॉलेजींनी कंपल्सरी आसपाक जाय. सेल्फ डिफेन्स वर्कशॉप घेवपाक जाय स्पेशली फॉर गर्ल्स. तांकां कळपाक जाय की आपल्या डिफेन्साक कितें करूंक जाय इमर्जन्सीक. सो तो एक आहा. आनी आमी युनिवर्सिटीक एक पेटिशन फायल करूंक सोदता मेन्स्ट्रुअल लीव सगळ्या चेडवांक 2 दीस म्हयन्यांतल्यान 2 दीस लीव दिवपाक. सो सेमिस्टर 6 मंथ्साचो आसता. सो एका सेमिस्टराक 12 days तर हॉलिडे आनी तांकां अटेंडन्स मेळोंक जाय ते 2 दिसाचे. तो एक आसा. एंड वुमन नॉर्थ आनी सावथ हेका आमी म्हाज्या अंडर 2 कॅन्डिडेट आसतले. सो सगळे चॅक करपाक. सो हे इश्यूज आसात एज अ लेडी LR म्हणून. तुमकां खबर आसतलें कांय दीस पयलीं देशाचे वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो that menstruation is not handicap. ती लस की बायल जावन स्टेटमेंट करता म्हणून. सो ताजे खातीरूच जेन्ना आमी डिस्कस करताले आमचे वुमन सेल्सा वांगडा की कितें इश्यूज आहा तांच्यांनी प्रस्ताव केलो की एज अ स्टुडंट कावन्सील वी वील मेक शुअर की दे वील बी मेन्स्ट्रुअल लीव टू ऑल द कॉलेज स्टुडंट्स. आनी हें शक्य आसा. खुबशे राज्य बिहार बी पेड लीव दिता फॉर मेन्स्ट्रुअल लीव फॉर मेन्स्ट्रुअल पीपल. सो वी वील मेक शुअर की 2 holidays पर मंथ एंड 12 म्हणजे ते 12 days जातले पर सेमिस्टर. अटेंडन्स जातलो 2 दीस मेन्स्ट्रुअल लीव आमी लागू करतले एज अ स्टुडंट कावन्सील. एंड वी वील मीट द रजिस्ट्रार एंड वायस चान्सलर सून विथ दीस प्रपोजल. हेतून खुबसो लाभ मेळटलो भुरग्यांक आनी हो तेंचो हक्क आसा घेवपाचो. आनी खुबशे विशय आहा एज अ स्टुडंट कावन्सील आमी घेतले. एक आसा रिव्हॅल्युएशन इश्यू. सगळे प्रोफेशनल कोर्सीस जे आहा रिव्हॅल बंद केलेल्या. बिफोर कोविड आसलो. आतां आफ्टर कोविड रिव्हॅल्युएशन कोणाक पेपराक घालूंक जाय पेपर घालूंक शकना. तो डायरेक्ट चॅलेंज रिव्हॅल घालचो पडटा. तो रिव्हॅल घेतला आमी. आनी KTC बसीचो इश्यू आहा. KTC बसीचो इश्यू कसो आहा की शटल जे बसीस आसता त्या शटल बसीसान KTC नॉट टेकिंग हाफ तिकीट. हाफ तिकीट घेना. जे कोणाचे पास आसा स्टुडंट पास तांकांच ते घेता. नाजाल्यार जे कोण नॉर्मली वयता पास जे करना ते पास करपाक हजारांनी पयशे लागता 2000 3000. ते बल्कान दिवंक जायना भुरग्यांक. ते डेली दिता भुरगे. सो जेन्ना डेली भुरगे दिवपाक वयता ते फूल तिकीट घेता. हाफ तिकीट घेत ना. प्रायवेट बसीसान हाफ तिकीट घेता आनी कदंबान शटलान घेना. तो ह्यो विशय आमी कदंबा कडेन वयतले आनी घेतले. आनी खुबशे कॉलेजीस तुमी पयले आसतले इंजिनियरींग सोडून आनी खंयचेच कॉलेजीन कॅम्पस इंटरव्यू जायना. BA आसूं BCom आसूं BSc आसूं ते पास आवट जाता भुरगे मागीर मास्टर्स करता मागीर अनएम्प्लॉयड उरता. तांकां इंटरॅक्शनूच जायना कंपनीजा वांगडा. सो वी वील मेक शुअर की ऑल्सो अंडर ग्रॅज्युएट कॉलेजीसान कंपनी आपोवचे युनिवर्सिटीन आनी गोवोरमेंटान आनी कॅम्पस इंटरव्यू जातो. ह्या प्रोसेसान भुरगे शिकतले हाव टू गिव इंटरव्यू. एक एक्सपोजर मेळटलो. तो एक्सपोजर मेळना भुरग्यांक. आनी फ्री वायफाय ऑन कॅम्पस हो विशय आसतलो. आनी विद्यार्थी पंचायत एज अ कावन्सील आमी एवरी 2 months वी वील विजीट each college and we will sit down with the students and we will hear the grievances and we will solve it accordingly with the management. आणि एक स्कीम असली सायबर स्कीम जी लॅपटॉप दिवपाची असली. तो लॅपटॉप भुरगो जेन्ना 12 आफ्टर 12 मेळटालो ते भुरग्याक लॅपटॉप तो लॅपटॉप भुरगो आपल्या कॉलेज लायफान यूज करतालो. आनी कॉलेज लायफान लॅपटॉप खूब गरजेचो. असायनमेंट आसता खूब कितें काम आसता लॅपटॉपान आनी लॅपटॉप विदाउट ग्रॅज्युएशन जायत ना. ग्रॅज्युएशन विदाउट लॅपटॉप. सो वील मेक शुअर की लॅपटॉपाची स्कीम सायबर स्कीम परतून चालू करची. आणि वेगवेगळे कॉलेजीन स्टुडंट कावन्सील युनिट्स आहा. आपली स्वताची स्टुडंट कावन्सील युनिट. तर एक गव्हर्मेंटाची स्कीम असली की 2 lakh rupees फॉर ईच इलेक्टेड स्टुडंट कावन्सील आसता. फॉर द्या इव्हेंट आसूं फॉर द्या फंक्शन्स आसूं फॉर द प्रोग्राम आसूं ती स्टॉप केलेली आहा. तर 2 lakh दर एक कॉलेजीक ते दिवचे कित्याक ही जी स्टुडंट कावन्सील आहा दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टुडंट. सो तांचे खातीर सपोर्ट जाय. सपोर्ट ना जाल्यार जावचे ना ते.
So as a student council of Goa University Student Council, we will take up all these issues, and we thank all the students who supported us and also a party who gave us the legal support. And ताचे खातीर आमकां जो निकाल मेळ्ळो आहा आनी पयलेदा आफ्टर BJP came into power from 2012 पयलेदा आमचे 3 अनअपोज आयलेले आहा कित्याक एवरी इयर ते इन्वॉल्वमेंट दाखयताले आनी आपल्याक जाय ते कॅन्डिडेट नॉमिनेट करताले, आपल्याक जाय ते कॅन्डिडेट जिखून दिताले. पूण ह्या फावटी आमी जावपाक दिवंक ना. एज अ NSUI वी स्टूड स्ट्रॉंग because we want to make sure that students are leaders of tomorrow.